जो टायगर रिझर्वाची संकल्पना आसा ही आमी पळयत जाल्यार गोवा म्हादई बचाव अभियान हाजे एक मुख्य नेतृत्व बाब राजेंद्र केरकार हांणी संकल्पना फुडें हाडिल्ली आनी तांणी म्हणला खुबदां आनी पटोवन तांणी सांगिल्लें आसा तांचे कडेन सगळें ते टॅक्निकल आनी आमी जर पळयत जाल्यार ही इज वन ऑफ द एक्सपर्टीज एनवायरमेंटाचो ताजी तातूंत अभ्यास आसा आनी ताणें ताज्या अभ्यासा प्रमाणे सांगिल्लें आसा की म्हादई जर आतां वाचयतले जाल्यार एकमेव पर्याय हो आमकां उरला तो म्हणल्यार टायगर रिझर्व हो जो क्षेत्र आसा थंय आमचे म्हादई अभयारण्यान तो टायगर रिझर्व म्हणून घोशीत करचो अशें ताणें आमकां सांगिल्लें आनी तांची ती संकल्पना घेवन बाब राजन घाटे सारको जो सदांच सोशल वर्कान फुडें आसता बाब रिचर्डा सारको रामा काणकोणकार आसत हे सगळ्यांनी ही संकल्पना घेवन एक मुवमेंट चालू केल्ली आसा म्हादय वाचोवपा खातीर आनी टायगर रिझर्व जावचे आनी म्हादय वाचची हो हाज्या फाटल्यान हेतू आसा आनी पयलीं पेडण्यां आमी गेल्ले पेडण्यां आमी खुबश्या पंचायतीन थंय विजीट केले आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो लोकांचो आनी सगळ्यांनी आमकां सांगिल्लें की आमी रेजोल्युशन बी दितले आज आतां आमी थरयलां की बार्देजान वतले अशे वेगवेगळ्या जाग्यार आमचो जो स्ट्रगल आसा जो संघर्श आसा तो चालूच उरपाचो आसा तो पर्यंत चालू उरतलो तो मेरेन चालू उरतलो जो मेरेन ते टायगर रिझर्व म्हणून घोशीत जायना आनी स्वता आदले मुख्यमंत्री पार्सेकर हांणी सुद्दां त्या दीस मांद्र्या सांगिल्लें आसा की ताजी पूर्ण फायल जी आसा ती आपण रेडी केल्ली म्हणजे ते करपा खातीर जे जे कितें लागता ते आपण केल्लें फक्त लास्ट एक स्टेप कितें तरी सायन ती उरिल्ली समज जर तितलेंच जर उरला जाल्यार आज हो सीएम कित्याक करिना काय म्हणटा हांव सरकाराक एक विनंती करता एक रिक्वेस्ट की जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुम्ही केली आणि करूंक सोदताले म्हादयचे बद्दल आणि कर्नाटकाच्या इलेक्शनाक ही म्हादय यूज करूंक सोदताले म्हादयचें नांव आनी म्हादयचे बद्दल तुम्ही युटिलायज म्हळ्यार एकूच आवय ही गोवाक मेळटली काय कर्नाटकाक मेळटली ह्या अपीजमेंटाचेर तुम्ही इलेक्शन जिखोवंक सोदताले पण लोकांनी थंयच्या लोकांनी कर्नाटकान तुमकां तुमचें पोजिशन दाखयल्लें आसा आणि जरी तर तुमकां तेच गजाल गोंयांनी करपाक जाय जाल्यार 24चे इलेक्शनूय परत पावपाचें लागीं आसा आणि हांव इतलेंच मागता सरकारान की बेगीचे बेगीन आमकां हाजो सोल्युशन काडपाक जाय बिकॉज इट इज अ लायफ लायन तुमकां मे बी ते तुमी हाय क्लास लायफ लायन जगपाक शकता आमी बारीक लोक आहा पळय ते ह्या नदीचेर उदक वापरपाक जाय आमकां 50 रुपया लिटर नाजाल्यार रवी नायकाचे सारखे आमकां एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करपाची उदकाची परिस्थिती आमची ना सो आमी इतलेंच सांगता की आमचें उदक जे येता पळय तितलेंच आमकां मेळपाक जाय आमचो अधिकार आसा टायगर रिझर्व आहा पळय ते 70 जातले सो 70 एरियान खूब एफेक्ट जावं शकता तेन्ना तुमची थंय रॅली केन्ना आसतली ती रॅली आमी सांगता तुमकां पण टायगर रिझर्व जावन 70च्या लोकांक कितलो इफेक्ट जातलो हे खरें म्हटल्यार गव्हर्नमेंटची एजन्सी बरी सांगतली ना एजन्सी सोड पूण तुमची थंय केन्ना रॅली हय आसतली आतां बार्देस करता आनी फुडें आसतली आमची 21 तारखेक आमची चड करून हेजेर मिटींग आहा साऊथ गोवाची आसतलो साऊथ गोवा मिटींग दवरल्या टायगर रिझर्व आमचो एक्सपर्ट जो आसा आमचो केरकार बाब ते उलयतले थंयसर टायगराचे कितें प्रॉब्लेम आहा तो आनी तेंच्यांनी त्या टायगरा रिझर्वा खातीरच दवरलेले आसा आनी ते सगळे जाल्या उपरांत आमी 70च्या तालुक्यान वतले आमी म्हणटा ते टायगर रिझर्व करूंक जाय टायगर रिझर्व करूंक जाय लोक चिंता आसली कितें करूंक सोदता टायगर रिझर्व कशें करता गव्हर्नमेंटूय करतलो तुमी कशें प्लॅनिंग हांवें खूब फाटी टायगर 10 मिटरा हो पळयला 10 मिटरा फुडल्यान सो यू कॅन इमॅजिन विदाउट द केज 10 मिटरा फुडल्यान टायगर अचानक उबो जाल्लो आहा फ्रॉम द इयर 2008 I am seeing because I do national level trekking, I do high altitude trekking, I do state level trekking with Goa Hiking Association आणि आमचे टीम आहा तेणी पासून पळयला आता टायगर रिझर्व केल्यार कितें एडवांटेज जातलो एक म्हणजे आमकां ते म्हादयचें आमकां उदक मेळटलें सारकें थंड सोबीत उदक जें आमकां जिवीत दिता आतां तें आतां बंद जालें जाल्यार आमकां जिवीत खंयसान जिवीत येतलें हे आतां बिल्डिंगी काडटात सगळे काडटात व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता फाल्यां उदक ना जाल्यार खंयच्यान उदक काडटले ते बोरवेल मारतले बोरवेल मारतले सगळे आमचे ग्रावंड लेवल सगळे डीप वयतले आमची बांय सगल्यो सुकतल्यो आमी बारीक लोक कितें करपाचे उदक आमी खंयचे हाडपाचें तो आमी आतां टायगर रिझर्वाचो फुड्यान घेवन गेल्ल्या कडेन आहा हो टायगर रिझर्व आतां ह्या गव्हर्मेंटान आतां हो आमकां टायगर रिझर्व हिंगा करचो म्हणून नोटिफाय करचें आनी आमचो हो इश्यू सॉर्ट आउट करचो कारण कित्याक आतां पळय कर्नाटकाचे इलेक्शन जाले
जाय तो तेणें प्रयत्न केलो म्हादयच्या हेचेर, पूण तो म्हादयचो इश्यू तांकां लागूंक ना. कित्याक त्या गरीब लोकांक तांकां उदक जाय आसलें पळय तांकां आहा ते फार्मरांकूय हो इश्यू जावंक ना. तांकां कळ्ळें आतां की हो कॉपरेटिव्ह इश्यू म्हणून. हें तरी तेणी लक्षांत घेवपाचें गव्हर्मेंटान आनी हो आमचो म्हादयचो इश्यू सॉल्व करचो हिंगा टायगर रिजर्व करून. हें एक सोल्युशन दिता. जरी तो ना जायना जाल्यार तेणी आमकां व्हायट पेपर हाडून दाखोवचें बाबा कित्याक जायना आनी कित्याक प्रॉब्लम आहा पळय तो. हो आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाच्या हातीनूच आहा. सगळ्यांक खबर आसा की इलेक्शन जें जालें ते इलेक्शनान आमचे मंत्री सीएम सगळे वचून असो हें केलें कित्याक आमचेर अन्याय जाता. आमची म्हादई पळोवन व्हरता तरी सुद्दां हे लोक वचून कन्नडान उलयता, कोण स्वल्प कन्नडा उलयता. म्हाका दिसता आयज कर्नाटकाच्या लोकांक हेंची कन्नड कळोंक ना. हेंची कन्नड कळोंक ना म्हणून हेंचे सरकार गेले. आयज जर खरें म्हटल्यार हेंकां कोंकणी शिकोवंक जाय. आता हेंच्यांनी आमच्या सीएमान आनी आमच्या मंत्र्यांनी वचून थंय कोंकणी शिकोवंक जाय, कोंकणीचो दाग दाखोवंक जाय. त्या खातीर टायगर रिजर्व करा आनी कोंकणीचे खरें खरें दाखोवन दिया. आमकां स्वल्प कन्नड आनी स्वल्प हें नाका. आनी जाता इतले बेगिना टायगर रिजर्व हो जावचो हें हांव सरकारा कडेन मागता. कारण हो प्रश्न फक्त एक टायगर जो आसा ती एक शोभेची प्राणी न्हू तो, किंवा पिंजऱ्यांतलो तो वाघ न्ही तो. वाघ हो खरें म्हटल्यार एनवायरमेंटाचो पर्यावरणाचो राखणदार जावन आसा. आनी ह्या हेतून जर टायगर रिजर्व जालो जाल्यार आमकां इकॉनॉमिकल खुबशे बेनिफीट जावन आसा.